नमस्कार. सत्तरीन चिरेखाणीचो प्रश्न परत एकदा वयर येयलेलो आसा आणि हेतून बेकायदेशीर चिरेखाणीचेर आज वाळपे पोलीस तशेंच जे मायन्स डिपार्टमेंट आसा हेंच्यांनी धाड घालून शेळप खूद हांगासर मशिनरी जप्त केल्ली आसा. हेतून शेळप खूद हेतूर जी बेकायदेशीर चिरेखाण आसा भितन 4 पावर ट्रेलर, 2 JCB, 4 स्टोन कटर तशेंच 4 जनरेटर हांगासर जप्त केल्ले आसा. तशेंच 4 खाणीचेर हांगासर धाड घातलेली. ही जी धाड घातलेली तेन्ना जी केस हांगासर रेजिस्टर जाल्ली आसा ती अननोन पर्सना विरुद्ध जाल्लेली आसा आणि ही जी खाण आसा ही कोणाची अजून कळयलें ना अशें समजून येता की 2-3 म्हयन्या पयलीं ह्याच खाणीचेर हांगासर पोलिसांनी धाड घातलेली आणि मशिनरी जप्त केली आणि परतून एकदा ह्याच खाणीचेर ही धाड घातलेली आसा. तेका लागून वेगळे तरेचे हांगासर बातचीत जाता की सत्तरीन बेकायदेशीर चिरेखाणी परत स्टॉप करून सुद्धा परत कशी चालू जाता. ही जी म्हादेव वायल्ड लायफान ही चिरेखाणी येता आणि सत्तरीन आमकां खबर आसतली की एकूण 25 चिरेखाणी आसा आणि तेतूंतले 2च आसा ती कायदेशीर आसा आणि बाकी सगळी इलिगल आसा. ह्या प्रकरणाचो जो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.